नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परबामणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयांत पावल्या पावल्या गोविंदान फोडले मिडियाचेर खापर. मिडियान लायलो चुकीचो अर्थ म्हणटा गोविंद गावडे. मुख्यमंत्री खंय आपलो इश्ट. म्हापशेच्या पेडे वाठारांत जाल्ल्या हीट अँड रन अपघातात दोगांक अटक. अपघातात 12 वर्साच्या चलयेक आयलें मरण. दुचाकीन धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान काडिल्लो पळ. देऊळवाडो माशेलांत भाड्याक रावपी राकेश पासवान ह्या तरणाट्याक शॉक लागून ताका आयलें दुर्दैवी मरण. घरा भायर आयिल्ले कडेन लायव्ह वायरीक स्पर्श जावन लागलो शॉक. अंत्रुज मालांतले फामाद फार्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याची जाल्या अवतिकाय. किल्ल्याच्या साबार वण्टींक पडल्यात वेऱ्यो. पावसांत केन्नाय कोसळपाची भिरांत. बेगोबेग दखल घेवन करची दुरुस्ती शिवमोग्यांची मागणी. सत्तरी ब्रह्मकर्मळी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाची चोरांनी फोडली फंडपेटी. फंडपेटवी फोडपी चोरांक 48 वरां भितर धरचे देवस्थान सेवा समितीची मागणी. धारबांदोड्या पंचायत क्षेत्रांतल्या बायपास रस्त्या लागसर कोयराच्यो राशी. यो वच करप्यांक सोंसचे पडटा त्रास. पंचायतीन दखल घेवन सीसीटीव्ही बसोवचे म्हणून थळाव्यांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कायदो वेवस्था इबाडल्या, भ्रष्टाचार वाडला, सरकारांतले मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यांत ना. इतली सगळी प्रकरणां घडून लेगीत मुख्यमंत्री ओग्गी कसो आसा. तो आपल्या भ्रष्टाचारी मंत्र्यांचेर कारवाय कित्याक करिना. कित्याक तर ह्या सगळ्या गजाल्यांनी मुख्यमंत्र्याचो हात आसा असो गंभीर आरोप करीत मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केल्या. मंत्री गोविंद गावडेन केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर ठाकरे उलयताले. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी केला तेन्नाच्यान आपूण भाजपा सरकाराचेर लक्ष दवरून आसा. भाजपाच्या राजवटीन गोंयांत कायदो आनी वेवस्था सामकीच इबाडल्या, अपघात वाडल्या, तशेंच भ्रष्टाचाराक वाव मेळ्ळा. सरकारांतले मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यांत ना. इतल्यो सगळ्यो गजाली जावनूय मुख्यमंत्री वोगी कसो आसा. काय मुख्यमंत्री ह्या गजालींनी सामील आसा काय कितें असो आरोप करीत मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केली. मंत्री गोविंदान प्रेरणा दिसा केल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर माणिकराव ठाकरे उलयतालो. देखिए, मैं जब से यहाँ पे इंचार्ज हूँ तब से बहुत सारी कहानियां जो सुनी है इस गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के बारे में. जिस तरीके से सीएम या कोई भी उनका मिनिस्टर जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं, तो जनता ये समझ रही है कि पैसे के बगैर कोई मिनिस्ट्री में काम नहीं होता है, ना डिपार्टमेंट में होता है, ना कोई काम वहां पे उस तरीके से किया जाता है. तो ये तो असफलता है इस गवर्नमेंट की, जो बड़े उम्मीद के साथ गवर्नमेंट को चुन के दिया था गोवा की जनता ने, लेकिन उसमें वो खरे नहीं उतरे हैं. एक तो लगातार भ्रष्टाचार करना, जो मेन मुद्दे हैं उसके तरफ से लोगों का ध्यान भटकाना. आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ना एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है. जो मेन जिम्मेदारी रहती है कोई भी गवर्नमेंट की बनने के बाद, यहाँ के लोगों को सुरक्षा दे. दिन ब दिन इनको ओपन करेंगे, उन्हीं के लोग करेंगे. उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं रहने वाली है, आगे कांग्रेस गवर्नमेंट आने वाली है. तो इसके लिए आज पूरी तरह उनके गवर्नमेंट के अंदर भी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं है. सिर्फ झगड़े जो हैं वो पैसों के लिए झगड़े हैं. ये भ्रष्टाचार सरकार है और लोग जानते हैं कि ये पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार वहां बैठी हुई है. जो एक बार मुंह से निकलता है ना, वो सच्चाई होती है. और बाद में तुम कितना भी उसको बनाते रहो तो वो लोग समझ चुके रहते हैं. उस वक्त दुरुस्त करने की भी जरूरत नहीं रहती, लोग समझ जाते हैं. तब की बात ही नहीं है. उसने जो बताया वो हम समझते हैं कि किसी से भी कहने से उसका 100% सही है, क्योंकि उनका देखा हुआ आदमी बता रहा है, उनका घर का आदमी बता रहा है. नहीं, ऐसी बात है. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर.
म्हापशा पेडे वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात पुलिशेन दोगांक अटक केली. मंगळारा राती जाल्ल्या अपघातात 12 वर्साच्या चलयेक मरण आयिल्लें. अपघाता उपरांत घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्ल्या दुचाकी चालकाचो सोद घेवपाक पुलिशेक येस आयला. मात दुचाकी चलोवपी अल्पवयीन आशिल्ल्यान पुलिशेन ताचो बापूय शाबीर शेख हाका अटक केल्या. तशेंच दुचाकी फाटल्यान बशिल्ल्या रिहान शेख ह्या 18 वर्साच्या तरणाट्याकूय अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. ती रोड क्रॉस करपाक आसली सर्वीस पेड्यांतले जंक्शनाचेर रोड क्रॉस करताले आणि मागीर तो बुलेट आयलो न्हू फास्ट आसलो बुलेट ताका हिट करून गेला तो बुलेट पडलो थंय ती पडली पॉयंट फ्रेंडाची पॉयंट मागीर तो बुलेटार उठून गेलो तो धांवलो थंयसून तो थंयसून धांवलो ती रोल जावन पडली ती रोल जावन पडले दुसऱ्या सायडीन दुसऱ्या सायड आणि तो चेडोय पडलो पडलो तो धांवलो तो मागीर तितून उठून धांवलो आपली गाडी घेवन. चेडू कितल्या वर्साचे 12 वर्साची 12 वर्साचे रावपी थंय पेड्यानूच पेड्यान आजिलो कडेन रावता फाटल्यान शेटे शेट्टीवाडे. आणि मागीर कितें जालें मागीर म्हाजी फ्रेंड आयली शेट्टीवाडे मागीर ताका कारान बसून हांगा आजिरून सोडली आजिलोन हाडला. कितें नांव बी कळ्ळां चेडवाचें? आकांक्षा आकांक्षा. पडलो मरे तो बायकलो मारलो आणि तो पडलो नंतर मागीर तो उठून तो कडेन पळलो रे गाडी घेवन तो चेडू कितें रस्तो क्रॉस करताले? चोरून रस्तो क्रॉस करताले ओके. हो बायकलो स्पीड एकशे 120 स्पीडीचेर बायक वालो आसलो. बायकलो आसलो ताका मारलो मरे ती चोरून तिकडे पडलो आणि तो थिंगा वचून पडलो तो परत तो उठून पडलो तो. आम्ही असं सध्या म्हापसा पेडे हायवेचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आता सध्या अशी खबर कळ्ळ्या की सांजेच्या वेळार 7:30 पावणे 8 ह्या वराचेर एक हिट अँड रन हांगासर ह्या हायवेचेर जाल्ल्याची खबर. एक 12 वर्साची चेडू हांगासरल्यान सर्वीस रोडांतल्यान ह्या हायवे वयल्यान क्रॉस करताले फुडल्या सर्वीस रोडार वचपा खातीर आणि अचानक समोरच्यान पर्वरी सायडीच्यान कोलवाळे करसवाडा सायडीक वयता आसतना एक बुलेट रायडर जो आसा तो हांगासरल्यान ह्या हायवे वयल्यान हाय स्पिडीन येतालो आणि अचानक तेजी जी गाडयेचो धपको आसा त्या चेडवाक लागलो आणि ते थेट रोल जावन ते दुसऱ्या लेनीर हायवेचेर उसळून पडले आणि जो बुलेट रायडर आशिल्लो तोय खंय तरी फुडें वचून पडलो. जेन्ना हो एक्सिडंट जालो तो बुलेटीचेर जो भुरगो आशिल्लो तो आपल्या गाडये वयल्यान हांगासरल्यान सध्या तेणी पळ काडलेली आसा. जेन्ना हो एक्सिडंट जालो तेन्ना हांगासर जे काही शॉपकीपर्स आशिल्ले जे काही लोकल भुरगे आशिल्ले जेन्ना हो एक्सिडंट तेंच्यांनी पळयलो तेंच्यांनी थेट ह्या हायवेचेर धांव घेतली. त्या चेडवाक एका 4 व्हिलरीचेर घातले आणि बापचेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेले तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. देऊळवाडो माशेलांत भाड्याक रावपी राकेश मुखालाल पासवान ह्या मूळ बिहारच्या तरणाट्याक विजेचो शॉक लागून ताका मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण मंगळारा राती तो घरा भायर आशिल्लो तेन्ना लायव्ह वायरीक ताचो स्पर्श जावन ताका शॉक लागलो. रोखडेच ताका बेतकी भलायकी केंद्रांत व्हेलो मात दोतोरान ताका मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें. वाडा माशेल ह्या भागांत एका भाड्याच्या रुमांत रावपी राकेश पासवान तो मंगळारा राती विजेचो धक्को लागून ताका मरण येयल्लें. हो राकेश पासवान म्हणटा तो गेले 2-3 वर्सां पासून माशेल भागांत गवण्याचें काम करतालो आणि 8 दीस पयलीं तो आपल्या फॅमिलीक घेवन माशेलान येयल्लो आणि राती तो उठोन जेन्ना भायर खोलयेंतल्यान भायर सरलो तेन्ना ताका थंय पळत आशिल्ल्या वायरीक तेजो स्पर्श जालो आणि ताका कनेक्शन आशिल्ल्या कारणान ताका विजेचो शॉक लागून ताका मरण येयल्लें आसा. ताका रोखडेच बेतकेक आरोग्य केंद्रांत दाखल केल्या पूण त्या दोतोरांनी ताका तपासणी करून ताका मृत घोशीत केल्लें. माड्डोळच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश. सायबर पोलीस विभागान 1.2 कोटी रुपयांच्या फटवणूक प्रकरणात मूळ कर्नाटकांतल्या के. कृष्णमूर्ती हाका अटक केल्या. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या आरोपीन पोरण्या गोंयच्या एका थळाव्या वेपारात चड परतावो दिवपाचे हायस दाखोवन टोपी घातली. ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी केल्या उपरांत मूर्ती हाणें बाप्पा मशीन प्रायवेट लिमिटेड ह्या फर्माच्या नांवान बँकेन खातें उक्तें केल्ल्याचें उक्ताडार आयलें. सध्या हे फर्मा आड 3 राज्यांत 5 सायबर फटवणूक प्रकरणांत
सपूज्य 5 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्ल्याचो ताचेर आरोप आसा. गोंय सायबर पुलिसान के कृष्णमुर्ती जो कर्नाटकाचो नेटीव आसा हेची अटक केल्ली आसा आनी हेणी ओल्ड गोवा रावपी एकले एक टोपी घातली. हो जो फ्रॉड आसा तो फ्रॉड तेणी एक फेक इन्वेस्टिंग स्कीम अशी ताका दाखयली आनी मल्टिपल व्हॉट्सएप नंबर यूज करून ते ओल्ड गोवा रावपी जो आसा ताका फटयलो आनीक तेजे कडल्यान सुमारे 5 लाख घेतले. आनीक के कृष्णमुर्ती जो आसा तेजो एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी तेजी रजिस्टर्ड आसा, बाप्पा मशीन प्रायवेट लिमिटेड. ह्या कंपनीचो जो करंट अकाउंट आसा तो करंट अकाउंट वापरून तेणी गोंय राज्याचे भायर आनीक 3 राज्यां आसात त्या राज्यांनी सुद्दां अशे तेजेर कंप्लेनी नोंद जाल्ली आसा. टोटल तेजो जो फ्रॉड अमावंट आसा तो 6.5 कोटी सुमार तेणे टोटल फ्रॉड केल्लो आसा अशी काल गोंय पुलिसान म्हायती दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर. धारबांदोडा पिळये बायपास जंक्शनाचेर सायन बोर्ड लावंक नाशिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. तिस्क बाजारात वचपी कांय कार चालक डिवायडराक सर्कल घेयनासतना चुकीच्या रस्त्यान कार चलयतात. ताका लागून थळावे बेजार जाल्यात. थळाव्या अशांनी कंप्लेंट केलेली आसा. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग रस्त्याचेर सायन बोर्ड आनी बॅरिगेड्स घालचे अशी मागणी सूरज गरड हाणें केल्या. हांव पणसुऱ्या बायपासाचेर आसा. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें कितें हांगा बायपासाचेर रोड हायवेचें काम बरें नेटान चलता आनी आमकांय बरें दिसता कितें हायवेचें काम बरे तरेन जाल्लें आसा. पूण आतां कितें जेन्ना बरे तरेन जाता थंय कांय तरी इलिगेलिटी जाता. फॉर एक्झाम्पल कितें म्हणटा तें हांगा जेन्ना स्मूथ रोड जाला थंयसर हांगा आतां डिवायडर बी आजून पर्यंत तेंच्यांनी स्टार्ट करूं ना. डिवायडर करूं ना, रिम्बल्स जावपाक अशी कांय गोश्टी करपाची अत्यंत गरज आसा. हांव म्हणना की आयजूच करचें अशें म्हणना, पूण हाजेर मातशें नियंत्रण येवपा लागला. कारण नॅशनल हायवे आसल्या कारणान हायवेचे मातशे थोडे रिम्बल्स घालपाक जाय. कारण लोकांक खबर नासता कितें हायवेक इनकम्प्लीट आसा म्हणून आनी तेजे बॅरिकेड आसपाक जाय, थंयचे मदीं मदीं डिवायडर आसपाक जाय. आतां काम चालू आसा, पावस पडल्यार मातशें थांबलेलें आसा. पूण हांव हेजे कडेन मागता, कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तांच्यांनी हें मातशें बेगोबेग काम करचें जेणे करून हांगा नॅशनल हायवे आनी जंक्शन आसल्या कारण 2-3 कडेन हांगासर व्हडलें जंक्शन आसा. कळगूटून गाडी येता, तेच्या उसगांव तिस्कावसून गाडी येता, हे सायडीच्यान फोंड्याच्यान गाडी येता. हे एक ट्रायंगल जंक्शन आसा आनी सर्कल बिल्कर आतां खूब गजाली जावपाच्यो आसा. पूण ताका मातशे जे रिम्बल्स आनी जे रोडाक पळय स्ट्रिप्स मारचे पडटा, हे मारचे पडटा, मारपाक जाय ते मातशे बेगीनच्या बेगीन मारून घेवचे आनी तेजी हे करचे रिम्बल्स बी बेगीन घालचे अशें हांव गोवोरमेंटा कडेन मारता की जेणे करून हांगासर कांय तरी मेजर एक्सिडेंट जावचो न्ही. हेका लागून हांव सरकारा कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता. अंत्रुज म्हालांतल्या फामाद फार्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या किल्ल्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. गोंयांत मॉन्सुनाक सुरवात जाल्ली आसा तेन्ना ह्या किल्ल्याच्या साबारवंटीक वेरयो पडिल्ल्यान केन्नाय कोसळूं येता. देखून कसलीच दुर्घटना जावचे पयलीं संबंदीत खात्यान हातूंत लक्ष घालून दुरुस्तीचें काम हातांत घेवपाची मागणी शिव मोगेंनी केला. अंत्रुज म्हालांतल्या फामाद फार्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. कांय दिसां आदीं गोमंतक टीव्हीन ह्या किल्ल्याची एक वणत कोसळपाची भिरांत उक्तायत बातमी उजवाडाक हाडिल्ली. पूण आतां मॉन्सुनाक सुरवात जाल्ल्यान भर पावसांत ह्या किल्ल्याच्यो साबारवंटी कोसळपाची भिरांत आतां परत एक फावट शिव मोगेंनी उक्तायल्ली आसा. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग लक्ष घालून ह्या किल्ल्याच्या दुरुस्तेचें काम हातांत घेवपाची मागणी शिव मोगेंनी केल्या. जो पळय भाग आहा हो भाग जाल्यार म्हयनो पयलीं सामको ओपन जाल्लो आसलो. ते बरोबर आतां हे फुडें 3 सामके ओपन जाल्ले आहा. तर हे बेगीन म्हाका दिसता हे रिपेरी करपाची गरज आसा. हे पावसाचो बरो तडाको आहा, त्या तडाक्या पयलीं म्हाका हे रिपेरी केल्लो एकदम बरो. पावसान कोसळपाक शक्यता आहा. त्या लागून मातशें बेगीनच्या बेगीन हेजें रिपेरींग करचें तें गव्हर्मेंट. कित्याक लागून कोसळपाचें? हे पावस हे आहा न्हू आनी ती सबंद हे गेल्लो आहा तो उदक साठोवन उरता. त्या लागून ते वयता ते उदका तेंचे वाट उरूना. त्या लागून ते सगळें चड करून गेल्लो. सो 3-4 कडेन ते 3 कडेन सकयल आहा आनी हो पयलीं उजडा गेल्लो आसा तो आतां आनी क्रॅक जाला. तो तर रोखडोच सामको हे जाता. सो रिपेरींग जालें जाल्यार पावसाक कोसळटलें. रिपेरींग ना जाल्यार पावसान हे कोसळटलें. मागुडे हांगासरल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो किल्लो सद्या चर्चेत येयल्लो आसा. गेले कांय दीस पयलीं हांगा एक भिंतीक तोडो गेल्लो दिसून येयल्लो आनी आतां परत पळयत जाल्यार हांगा
एक 3-4 भिंतीक तडे गेल्ले आसा, मोठे तडे गेल्ले आसा आनी केन्नाय कोसळपाची शक्यता आहा. मोठो पावस पडटा ताका लागून उदक मोठ्या प्रमाणात हांगा सांठून उरता. 2-3 वर्सां पयलीं हांगा पडलेली एक भिंत अजून पर्यंत रिपेर केली ना. ताका लागून आतां जर पावसांत फुडले जर 2-3 म्हयने पावसान जर भिंत कोसळ्ळ्यो जाल्यार त्यो परत रिपेर जातल्यो काय ना असो शिवप्रेमी कडेन एक प्रश्न निर्माण जाला. सद्याचे स्थितीत तर अजून पर्यंत हांगा कोणी दखल घेतलेली ना. फक्त शिव जयंती निमित्तानूच हांगा मोठे कार्यक्रम साजरे केले जाता आनी हेची दखल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घेवची अशी मागणी फोंडेचे शिवप्रेमी करीत आसा. फर्मागुडीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. सत्तरीच्या ब्रह्मकर्मळी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाची फंडपेटी चोरांनी फोडली. फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारायल्ल्याचो अदमास आसा. फंडपेटी फोडपी चोरांक पोलिसांनी 48 वरां भितर धरचे अशी मागणी देवस्थान सेवा समितीन केल्या. वाळपय पुलिशेचो फुडलो तपास चालू आसा. अंदाजे मध्यरात्रीच्या सुमारास आमच्या देवस्थानातली जी फंडपेटी आहा ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान फोडल्या आणि त्याचबरोबर त्यांनी देवळातल्या भितर गर्भाकुडीनय वचपाचो प्रयत्न केला. हांव ताका लागून सरकारा कडेन मागता की हे जे कोण चोर आहा किंवा ह्या चोरट्यांची जी टीम आहा त्या टीमीक 48 तासाच्या आत तत्काळ तांकां धरचे. कारण हे केवळ हांगाच फोडचे ना तर बाकीच्या कडेन फोडपाची शक्यता आहा. क्लीन करपाक राहता शेळकर म्हणून एक भुरगो येता रेग्युलरली तो स्वच्छ परिसर सगळो क्लीन करता. ताणें म्हाका जवळ जवळ 40 सुमार फोन केलो. हांव शॉकिंग जालो. कोण उलयता भाऊ रामदास उलयता अशें म्हणपाक लागलो आनी देवस्थानची फंडपेटी फोडल्या. पूण म्हाका सांगो सर म्हाका शॉकिंग जालें. म्हाका गांवांत अरे इतले लागीं हें परिसर आमी सगळो गांव लागीं आसून सकाळ इतली घटना घडली कशी. तर अशें हांव इतलें अशें म्हणटा की सरकारी यंत्रणेक आमी नंतर पोलीस डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें देवस्थान समितीक. हांवें ताच्या पयलीं एक गोश्टी काय नमूद करता की सगळे आमचे पंच सदस्य आय मीन हेजे देवस्थान समितीचे सदस्य जे पळय आहा तांकां सगळ्यांक इन्फॉर्म केलें. ग्रामस्थांक कळ्ळें सगळे जमून मागीर पोलीस यंत्रणेक आमी इन्फॉर्म केलें. ते आयले तेणी तेंच्यो आपल्यो फॉर्मेलिटी सगळ्यो केल्या. तरी पण हांव अशें म्हणटा ही पयलीच गोश्ट न्ही फंडपेटी देवस्थानाची फोडपाची. ही दुर्दैवान दुसरी घटना घडटा. आमकां ह्या गोश्टीची भयंकर खंत जाता. हांव सरकारी पोलीस यंत्रणेक अशी रिक्वेस्ट करता की विदीन 48 आवर 48 तासांत ही इन्व्हेस्टिगेशन कितें तें कंप्लीट करून चोराक तेंच्यांनी गजाआड करपाक जाय. आनी आतां ह्या घटनास्थळी पोलीस येयल्ले आसा. पोलिसांक जी कितें मदत जाय ती देवस्थान सेवा समिती तर्फे आमी करतले आनी तांकां जे पुरावे लागतले म्हटल्यार चोरा मेरेन पावपाक तांकां जे पुरावे लागतले तितले पुरावे आमी तांकां दितले आनी ते म्हाका दिसता चोरा फुडें बेगीनूच पावतले. आमी तांकां 48 तासाची मुदत दिता की तेंच्यांनी जे काम केलां ताका भितर उडोवपाचें. रोल ऑन रोल ऑफ म्हळ्यार रोरो फेरीची ट्रायल रन सुरू आसा. चोडण रायबंदर रुटाचेर ही ट्रायल सुरू आसा. कितलीशींच वर्सां जालीं ह्या रोरो फेरयेची लोक वाट पळयताले. रोल ऑन रोल ऑफ म्हळ्यार रोरो फेरीचो ट्रायल रन सुरू जाला. चोडण रायबंदर रुटार ही ट्रायल सुरू आसा. कितलीशींच वर्सां जालीं ह्या रोरो फेरयेची लोक वाट पळयताले. रोखडीच रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा चोडण रायबंदर रुटार सुरू जातली म्हूण कळटा. 16 चारचाकी 40 मोटरसायकली आनी 50 लोकांक व्हरपाची तांक ह्या फेरयेंत आसा. ही रोरो खंय 7 मिनटां भितर रायबंदरच्यान चोडणा पावतली म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. आयकात. रोरो फेरीज आसा पळय न्ही एक नवो प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या नव्या प्रोजेक्टाक आमकां वी हॅव टू टेक ऑल केअर. आतां पळय रोरो फेरीज बांदून रेडी जाल्ले आसात. The finishing asa. We have taken a trial also, but
कोण कॅप्टन आसा हें आसा तांकां जशी फ्लायटाक जितकी वरां तांणी हें घेवपा जाय अजून पर्यंत नवो प्रोसेस म्हणून तांकां ईच ऑफ दी कॅप्टन दे वील ट्रेन कॅप्टन कोण चलयता तो ताका कमीत कमी 50 वरांचे ताजे हें आसपा जाय ताका कळ्ळें न्ही जसो फ्लायट टायम पायलटाक आसता तशें सो वी आर वेटिंग फॉर ऑल दीस थिंग्स विदीन जाले जर जाय जाल्यार विदीन मंथ जावपाक शकता वी वील सीक परमिशन फ्रॉम दी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर रोरो फेरीज वील रियली डिफायन आमच्यो कॅपेबिलिटीज अँड पोटेन्शियल इफ यू लूक ॲट दी रोरो फेरीज इट इज नॉट जस्ट अ फेरीज इट इज अ टुरिजम कायंड ऑफ थिंग पॅसेंजरां खातीर AC कंपार्टमेंट आसतलो त्या कंपार्टमेंटा भितर सेपरेट ते हें बी म्हणजे आमची 4 व्हिलर येता 2 व्हिलर येता तांचे कडेन न्ही तांकां येवप वचप सेपरेट आसता सो दे वील नॉट इंटरफियरींग विथ द ट्रॅफिक ऑफ दीस वेहिकल सेकंडली बोथ दी वेहिकल्स एका बरोबर 16 ज्यो 4 व्हिलर आसा एकाच बरोबर 16 4 व्हिलर बरोबर वतली ही फेरीज आसा पळय न्ही रायट नाव इट टेक्स अबाउट 12 मिनिट्स इट वील टेक 7 मिनिट्स आनी 7 मिनिट्स जाले आसतना फर्स्ट कम फर्स्ट आउट ही हांगच्यान भितर सरतली मदीं इंजीन ना ताका इंजीन इज फिटेड ऑन द टॉप अँड द सायड्स आनी कॅप्टन वील सीट ऑन दी टॉप सगळी पॅसेज आसा पळय न्ही ती ताका मेळटली दोनी सायडीनी 8-16 वेहिकल्स 4 व्हिलर वतली डबल लायन मदीं जो स्पेस आसा तातूंत भितर 2 मोटरसायकली अरावंड 40 मोटरसायकल अँड अरावंड 80 to 100 पॅसेंजर्स ऑल दीस वील बी कॅरीड इन वन शॉट अँड ओनली विथ 7 मिनिट्स आनी 7 मिनिट्स म्हणलें जर जाय जाल्यार ताका दोनी सायडीनी इंजीन दोनी सायडीनी ताका रॅम्प्स तुजे वचपा खातीर रॅम्पाक हें आसा पळय न्ही ते हे सगळे फॅसिलिटीज एक फावटी पळयतकच आमकां इट वील गिव अ ह्यूज बूस्ट टू दी टुरिजम ऑल्सो चोडणा हो एक गांव असो आसा ज्या गांवान फेरी लागतात सो फाटले फावट सुद्दां जेन्ना फेरीची प्रायस वाडलेली तेन्ना थंय एजिटेशन जाल्लें सो रोरो फेरीचें कशें कितें आसतलें सध्या तरी ताजेर निर्णय घेवंक ना सरकारान कशें आसतलें पूण जशें आतां आहा युजली 10 रुपया पर वेहिकल 4 व्हिलर तशेंच दवरतले सध्या पण ते निर्णय अजून तसो घेवंक ना जनरल लोकांक कम्युटर्स येता तांकां कॉस्टली आसता ना कम्युटर्सांक आनी 2 व्हिलर्सांक आमी चार्ज करीत ना न्हू आसा तशेंच हे फेरयेन बरें बसपाक 50 लोकांक ते प्रोविजन आसा तशेंच 35 मिटर लांब आहा ती फेरी भितून 15 ते 16 4 व्हिलर्स आनी एक 60-70 2 व्हिलर्स ॲट अ टायम वचूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दारबांदोड्या पंचायत क्षेत्रांतल्या बायपास रस्त्या लागसार कोयराच्यो राशी वाडत आसा आनी ह्या कोयराक लागून यो वच करप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. थळाव्या पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. 6 म्हयन्यां पयलीं अशी कोयराची समस्या उसगांव गांजे पंचायत क्षेत्रांतल्या MRF जंक्शना लागसार उपराशिल्ली. उपरांत थळाव्या पंचायतीन दखल घेवन CCTV कॅमेरा बसयल्ले. देखून ह्या सुवातेर धारबांदोडा पंचायतीन CCTV कॅमेरा बसोवचे आनी कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या. हांव हांगासर पिळ्या म्हणजे भुमिका नगर बायपास हायवेचेर आसा. तुमी आतां फाटल्या दिसांनी पळयत आसले जेन्ना 620 कडेन कचरो उडयताले सगळे बूथ धरल्याचो कचरो उडयताले आनी तेजेर आमी सगळ्या मिडिया मार्फत सगळ्यांक सांगलें आनी हेजेर मातशें कंट्रोल हाडचो म्हणून थंय CCTV कॅमेरा बसयल्लो आसा आनी तेजेर आतां टोटल हें येयल्लें आसा आनी तेजी उजगांव पंचायतीचो सरपंचान घेतलेलो आनी तेजो बरोचसो कंट्रोल येयल्लो आसा. आतां तेच लोक आनी हांगासरले लोक आतां हांगासर बायपासाचेर हें आसा नॅशनल हायवे आसा हायवेच्या सायडीन सामको इतलो कचरो हाडून उडयता तेजेर कोणाचें नियंत्रण ना. आनी आमी सुद्दां फाटल्या दिसांनी हांवेनूच पर्सनली एका ग्रामसभेक हें काडलेलें कित्याक म्हणून कचऱ्याचेर खंयचेर तरी नियंत्रण ना गार्बेजीचो खंयचोच कंट्रोल ना आनी फक्त सरपंचाक कितलेच फावटी सांगलें आमी पूण हेजेर मातसो पूण आतां लोक बायपासाचेर पळयलें आसतलें हांगा ग्रावंड एक आसा ते सायडीच्या सगळे वाठारांनी सगळे सायडीन हाडून कचरो वयता कचऱ्याचे ऑटोमॅटीक ढीग जाल्ले आसा. हांव सरपंच किंवा कन्सर्न पार्टी किंवा MLA कडेन मागता की तेंच्यांनी हे जे कंट्रोल हे गार्बेजीचेर मातसो लक्ष दवरचें कारण नाजाल्यार हांगासर सायडीचेर CCTV कॅमेरा बसोवचो नाल्यार सरपंचान हांगासर लक्ष घालचें जेणे करून हांगासर सामकें रोगराई पसरची न्ही म्हणून हांव
प्रिंट मिडिया मार्फत हांव पंचायती कडेन तशेंच कन्सर्न डिपार्टमेंट कडेन मागता तांच्यांनी हांगा मातसो तो कंट्रोलाक कोणाचें नियंत्रण दवरचें म्हणून. हांगा मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. पयलीं हांगा कचरो कोण उडयनासलेले, पूण जेन्ना उसगांव गांजे पंचायत सुरवात जाल्ली ते जे MRF कडेन जंक्शन आहा त्या जंक्शनाचेर व्हरोन सगळे कचरो उडयताले. पूण आतां कितें जालां, थंय CCTV लायल्ले कारणान थंय कोण कचरो उडयना आनी हांगा आतां तेंच्यांनी हे रस्त्याची कुशीन चालू केला. उसगांव पंचायत सोडून आतां धारबांदोडा पंचायतीन क्षेत्रांतल्या ह्या भागान कचऱ्याचें लोण सुरू जाल्लें आसा. मोठ्या प्रमाणात लोक कचरो उडयता. सांजचो सकाळचो पिशव्यांनी भरून हे जे कचरो उडयता, एक प्रकारची दुर्गंधी हांगा सुट्टा. आनी पंचायत जी आहा तेणी हे विशयी गंभीर दखल घेवची आनी जाता तितलो बेगीन हांगा CCTV फुटेज नाल्यार आनी कितें लावन हो कचरो जो आहा तो बंद करचो. ते खातीर धारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर. आडवेळा पावसाक लागून कुडचडेच्या बाणसाय, काकोडा तशेंच मळकर्णे वाठारांतल्या शेतांक बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा. लुकसाण भरपाय मेळची हाचे खातीर ह्या वाठारांतल्या शेतकऱ्यांचे सुमार 60 अर्ज केपेच्या झोनल शेतकी कार्यालयांत आयिल्ले आसा अशी माहिती अधिकाऱ्यां कडल्यान मेळ्ळ्या. मात शेतकऱ्यांकडे कृषी कार्ड नाशिल्ल्या कारणात आडमेळी येतात आनी ताका लागून हे अर्ज पणजे शेतकी कार्यालयांत धाडिल्ले आसात. आडवेळ्या पावसाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आशिल्ल्या शेतांनी उदक भरिल्ल्यान शेतकारांक बरेच लुकसाण जालें. हातूंत कुडचडेच्या बाणसाय, काकोडा तशेंच मळकर्णे वाठारांतल्या शेतांचोय आस्पाव आसा. लुकसाण जाल्ल्या शेतां भाटांची संबंदीत अधिकारी पळोवणी करतले आनी बेगोबेग लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नायक हांणी दिलें. ते प्रमाण कुडचडे वाठारांतल्या शेतकारांक जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाय मेळची हाचे खातीर शेतकारांचे सुमार 60 अर्ज केपेच्या झोनल शेतकी कार्यालयांत आयल्या. मात शेतकारां कडेन कृषी कार्ड नाशिल्ल्यान आडमेळी येतात. ताका लागून हे अर्ज पणजी शेतकी कार्यालयांत धाडल्यात अशी माहिती अधिकाऱ्यां कडल्यान मेळ्ळ्या. वर्स आमकां चड मेळटालें, आतां आमकां कमी मेळटालें आनी सगळे भात कमी चड जालें. आमकां कांय व्हरोन तरी कांय फायदो ना. तें शेतां उरता काय म्हणून यूज जाता. फक्त 30 लोकां शेत ते 30-35 लोकां शेत आनी सगळ्यांनी आमी थोड्या गेले, थोडे ते उरना आतां आमी काडटात. पूण ते काडटा ते बरें आसताले ना, बरें आसपाना और पिड्डेर आसता. ते हे काडला पिकले ते पिड्ड्यार जाले ते फायदो आसता तेजो ना, कांय फायदो ना जाताले. आतां बेश्टें देवा भंयान तें व्हरपाचें. इसनाचे हेजे पयस सगळे काडून आमकां कितें एक 5-6 हजार तरी फायदो जातालो. कळना तुका सगळें मिसना कर सगळें काडून कळना तुका. नाल्यार इतलें जातालें आमी तितलें जेवणा पुरतें तितलें पुरून उरता मागीर घरा पुरतें. काकुडा बाणसाय तशें मळकर्णे भागांत जे लोकांक शेतकऱ्या पावस पडून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालें तेजे बद्दल जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा केपेंचे तांकां मेळून जो तेंगेलो मेन झेडिओ आसा तो खंयच्या प्रोग्रामाला उपस्थित नासलो. मागीर तेंगेलो एग्रीकल्चर ऑफिसर जो एसिस्टंट आसा सचिन गांवकर तेजे कडल्यान म्हायती घेतली. तेणी सांगला की जे पयर लुकसाण जालां तेजी खंय तरी काकोडा बाणसा हे शेतकऱ्यांक एप्लिकेशन दिल्ले आसा. अरावंड 60 एप्लिकेशन दिल्ली आसा. पूण ते मोस्टली जे 60 एप्लिकेशन गेले तेंचे कडेन कृषी कार्ड नाशिल्ल्यान ते खंय तरी आतां हे मेन ऑफिस जे एग्रीकल्चर म्हणून पणजे आसा तांकां ते फॉवर्ड करतले. जर ते कृषी कार्ड आशिल्ले जाल्यार तेंगेले खंय तरी केप्यां हांगा सेटलमेंट जाता आशिल्लो. पूण तेणी सांगला तशेंच आनी केसीस येत आसात आनी तेजेर खंय तरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो तेंचे कडल्यान कशें तांकां सपोर्ट दिवपा जाय ते करतले म्हणून. तरी पावस कमी जाल्ल्यान मशीन घातलेले, पूण जे मशीन घातलेले ते शेत जे भात आसा ते बरी परिस्थितीत ना. ते मशीन हाडून ते काडून घेतलेले आसा. हेजेर खंय तरी तेणी त्या शेतकऱ्यांक सांगला की ऑलरेडी तेणी ह्या बद्दल पंचायतीन तेंगेलो फुडाकार घेतलेलो आनी एप्लिकेशन बी घेतलेले आसा. तशेंच जे कृषी कार्ड नाशिल्ले तेंगेले बी शेतकऱ्यांचे जी प्रॉब्लेम आसा जे पावसांक भेटताले ते सध्या तेणी मारून त्यांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सध्या केपे डिपार्टमेंटाक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पावयल्ले आसा. कुडचडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.